No. Please, all the reporters are called in the afternoon. Please come for that. Not now. You will be briefing media. I will be briefing media at 3:30. Okay. Please come then. Please close. Yes. I am a stakeholder of this university. रिव्हर्सात मला फाटल्यान बस ऐकलो No sir, तुमका जायचे वगैरे तुम्ही टाइम वाजता during your waiting. This is more important. I want letter. अक्षय तुम्ही रायटिंगेन कितें मागले कितें मागता सरान एक आमकां व्हीसी सरान सांगलें की एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयतले म्हणून. सो आमचे एक गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक डिमांड आसलो की त्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव आसचो. जाल्यार कशें जाता की प्रत्येक फावटी असल्यो इन्सिडंट घडटा आनी मागीर ते घडोवन मागीर आमच्या फुड्यान येता. सो आमची डिमांड आसली की ह्या कमिटीन एक स्टुडंट आसा, एक आमी काळखान उरचे ना, एक ट्रान्सपरन्सी उरतली. सो तेच सरान सांगता आमी इन रायटींग मागता. सराक दिसता गव्हर्नर सरा वांगडा मातसो मिटींग आसली, सो ते थंय वयतले. मात आमची डिमांड आसा की थंय वयच्या पयलीं सरान आमकां इन रिटर्न दिवचें. बिकॉज भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण जाला की तांकां लिटरली प्रेशरायज केला भुरग्यांक उलोवं नाका म्हणून. आनी आयज समज हेचेर कितें आमकां सोल्युशन मेळोंक नाल्यार हेच्या फुडें असो इन्सिडंट जालो सुद्दां जाल्यार कोण भुरगे फुडें येवंक पोवचे ना. सो आमी युनिवर्सिटी कडेन तें डिमांड केला की असो इन्सिडंट न जावचो म्हणून एक स्ट्रिक्ट एक्शन आयच्या आयज घेवंक जाय आनी भुरग्यांक जस्टीस मेळोंक जाय. बिकॉज सामके युनिवर्सिटीचे कितें म्हणटा ती रँकींग पयलींच सकयल देंवता आनी ह्या इन्सिडंटा मागीर फूल गोंयभर न्हू अख्ख्या देशान अशी मेसेज पडलो की गोवा युनिवर्सिटी में कुछ भी चलता है म्हणून. आनी जेन्ना आमचे भुरगे फाल्यां खंय पास आउट जावन कॅम्पस प्लेसमेंटाक आसतले तेन्ना तांकां खूब इफेक्ट जातलो हेचेर. सो भुरग्यांच्या मनार खूब परिणाम जाला हेचो. आनी आमची डिमांड ही आसा की आयच्या आयज आमकां इन रिटर्न दिवचें आनी त्या सराक कोण इनवॉल्ड आसा जो मेरेन ती एन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो मेरेन ताका ऑन टेम्पररी सस्पेन्शन दवरचो. इतली डिमांड आसा. कितें रिटर्न मागता तुमी? रिटर्न कितें मागता? असो आसलो की एक प्रोफेसरान म्हणजे तेजे कोण तरी अशें आयकूंक आयलां की आमकां की भुरग्यांक सांगता आमकां की गर्लफ्रेंड म्हणून तेज्या खातीर तेणे स्वताच्या सब्जेक्टाचो पेपर फोडलो, लीक केलो. आनी स्वताचो फोडलो तो फोडलोच. बाकीचे म्हणल्यार एका अशें आसा की फिजिक्सान डिफरंट हे आसतात सब्जेक्ट असतात. एका हितून क्लासीन 4-5 डिफरंट टिचरी शिकयता. सो तेणी दुसऱ्या टिचरींच्या लॉकरांनी वचून तेंचो लॉकरची डुप्लिकेट चावी करून तेंचो पेपर फोडलो. सो एक सिरियस हो क्रायम आसा. म्हाजो एक युनिवर्सिटीक एकूच प्रश्न आसा की जेन्ना एखादो स्टुडंट कॉपी करता ऑर अनफेअर मिन्सान सांपडटा तेन्ना एका रोखडो डिबार केल्लो वयता, तेजेर रोखडी एक्शन जाता. इवन अटेंडन्स सुद्दां कंप्लीट जाता, भुरग्यांक पेपराक बसोवंक दिना. जी युनिवर्सिटी स्टुडंट्सार स्ट्रिक्ट रुल्स एंड रेग्युलेशन घालता ती टिचरींचेर कित्याक ना? आयज जेन्ना आमी मागणी केली जाल्यार तेन्ना आमकां अशें कळोन आयलें की खंय ना खंय ह्यो गजाली घडटा. आनी हेच्या वयल्यान अशें दिसूं येता की चोरी करता तो चोर न्हू, सांपडटा तो चोर अशें जालें युनिवर्सिटीन सद्या. सो हेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. हेच्या फुडें खंयच्या सराची अशी कापासत जावंक जायना की फुडें असो कितें करचो म्हणून. गुरू आमच्या खातीर देवता सारको आसा. आवय बाबाय मागीर कोणाक आमच्या मनान म्हणजे असो आमी रिस्पेक्ट दिता तो गुरूकूच दिता. मात एखादो गुरू जेन्ना अशें करता तेन्ना तो रिस्पेक्ट सगळो देंवता. हांव म्हणना की सगळे टिचरी अशें करतात. खुबशे बरे बरे प्रोफेसर सुद्दां आसा युनिवर्सिटीन जे कन्स्ट्रक्टिवली काम करतात युनिवर्सिटी नांव वयर करपाक. मात एखादे अशे घाणेरडे सर आसात थोडे जे असले नाकाल्ले कृत्य करून युनिवर्सिटीची रँकींग देंवयतात आनी भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण करता. लिटरली तुमी आतां त्या डिपार्टमेंटान गेले न्ही एक भुरगो उलोवंक पळयना कित्याक तेंचेर प्रेशरायज केला तांकां. आयज जो मेरेन समज तेचेर एक्शन जायना न्ही हे फुडें अशेंच उरतले आनी युनिवर्सिटी सामकी काबार करून उडयतले. सो आमची डिमांड आसा की आयच्या आयजूच कितें तें जावंक जाय त्या सराचेर एक्शन. विश्वास आसा त्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें पूण भुरग्याक खंय तरी त्या प्रोफेसराच्या भंयान आवाज काडपा खातीर खंय तरी फुडें येवपाक पावना. तेन्ना आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून तांकां रिप्रेझेंट करपाक आज हांगा आयले तेन्ना सुद्दां जेन्ना व्हीसीन तुमकां सांगलें तेन्ना कोण म्हणटा केमिकल हाडटा, कोण म्हणटा लॅबान गेल्लो, कोण म्हणटा ऑफिसान गेल्लो. हें इतलें जें मॅन्युप्युलेशन चल्लां आनी 2-3 म्हयने जाले ह्या प्रोफेसरान फक्त अपॉलॉजी दिवन तेणी कांयच करूं ना हेजेर. तेन्ना आमी फक्त हें डिमांड केला की तांकां
टेम्पररी सस्पेन्शन करचें, जितो म्हणल्यार तेंचेर एक्शन जायना, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशनाचो रिजल्ट जायना, तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड करचो आनी जितले लोक हांगा तितून भितर इन्वॉल्ड आसा तेंचेर कारवाय जावची. आता किती तुम्ही डिमांड किती केला, तुमकां किती दिता म्हणल्यार कसले लेटर? आता सद्याक जितो म्हणल्यार ती इन्क्वायरी व्हायस चान्सलरान सांगला की 48 आवर्सां भितर ही इन्व्हेस्टिगेशन जी बसयला त्याचो रिजल्ट 48 आवर्सां भितर येतलो आनी त्या 48 आवर्सां भितर हो जो प्रोफेसर आसा तेका इन्क्वायरी सस्पेन्शन काडला, म्हणजे इन्क्वायरी जातली तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड केलें वतलें. तेंची ती ऑर्डर जी आसा कॉपी ते दितले. सस्पेन्शन लेटर आता काडटले, तेजी कॉपी आसा ते आमकां हांगा सबमीट करतले. ती इन्क्वायरी जातली. जो मेरेन रिटर्न मेळना आमी आमचो प्रोटेस्ट थांबोवचे ना, आमी हांगाच रावतले आनी आमी सांगला की इफ तेणी सांगला की 48 आवर्सां मागीर जेन्ना की रिपोर्ट येतलो इन्क्वायरीचो की गिल्टी ऑर नॉट गिल्टी, आमी हे डिमांड केला की इफ फाउंड गिल्टी जाल्यार ते कोण स्टुडंट आसा तेजे फाटल्या सेमिस्टराचे सगळे मार्क्स नल एंड वॉइड करून ताका डिबार करप, बिकॉज तो बाकीच्या स्टुडंटांचे अन्याय जाता. आनी मागीर कशें जाता की हेच्या फुडें आयज एक्शन जावंक ना न्ही, एक असो ट्रेंड क्रिएट जातलो की कितेंय केल्यार उपकारता, काय जावचें ना एक्शन. सो हांगाच्यान एक स्ट्रिक्ट मेसेज वयपाची गरज आसा. सो हीच आमची डिमांड आसा. जो मेरेन आमकां इन रिटर्न मेळना आमी कोण हांगातले भुरगे आमी हालचे ना. आनी मेन आमचें आंदोलन करपाचें एक कारण म्हणजे खंय तरी भुरगे आपलो आवाज काडपाक वयताले पूण तांकां थंगा आपलो आवाज काडपाक थंगा त्या प्रोफेसराचो भंय आसलो. व्हीसीन आमकां डायरेक्ट विचारलें की बाबा आमकां प्रूफ कितें आसा, एविडन्स कितें आसा. ते भुरगे आमकां येवन सांगला की बाबा तुमी विद्यार्थी परिशद म्हणून फुडें या, पूण तांकां थंगा रिप्रेझेंट करपी कोण नासलो. तेन्ना आमी आज हे मेमोरेंडम हेका दिला, व्हीसीक दिला आनी व्हीसीन सांगला ते इन्क्वायरी बससर त्या प्रोफेसराक सस्पेंड करतले. पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट आहा ती कितें इन्क्वायरी आसा त्या प्रमाणे ते सांगतले. सद्याक आमची इतली डिमांड आसली की तांकां सस्पेंड करचो आनी इन्क्वायरीचो जो करेक्ट रिजल्ट आसा तो भुरग्यां मदीं पावचो म्हणून आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह सुद्दां त्या कमिटीन बसयला. जो आमचो GUSCचो गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट आसतलो. मेन आमी गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणून हो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांक आमची गोंय विद्यापीठ म्हणून आमी व्हायस चान्सलरा कडेन येयला. आमकां खंय तरी दुसऱ्या कडेन वचोन दुसरे कडेन कंप्लेन दिवपाची गरज ना. आमचे कडेन एक ऑथॉरिटी आसा व्हायस चान्सलर, तांकां वचोन आमी सांगलें, तेमी इन्क्वायरी एक्शन घेतली. आमी तितल्या पुरतेच थंगा एक्शन घेयसर रावतले. NSUI म्हणटा की व्हायस चान्सलर हँड इन ग्लोव्ज आहेत म्हणटा. आयज सगळ्या तेंच्यानी कंप्लेंट केल्या. बाकीचे ऑर्गनायझेशन कितें म्हणटा ते तेंचेच कडेन कंप्लेंट दिता. बाकीचे ऑर्गनायझेशन आनी कितें एक्शन घेतली, बट आमचो एक रोल आसलो म्हणजे एज्युकेशन सिस्टमा भितर हें जाला. एज्युकेशन जो आमचो लिडिंग गोवा युनिव्हर्सिटीन जो ऑथॉरिटी आसा तो व्हायस चान्सलर, ताका मेळोन तेणी एक्शन जेन्ना घेता म्हणली तेन्ना आमी तो प्रोटेस्ट थांबयलो आनी त्या गोश्टीचेर आमी ठाम आसा. खंय पुलीस स्टेशनार वचून आमकां सांगपाक गरज ना की हो प्रोफेसर गोवा युनिव्हर्सिटीन हें करता म्हणून. आमी युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसा भितरलो प्रोफेसर आसा, व्हीसी घेवन डायरेक्ट विचारले, व्हीसीन एक्शन घेतली. म्हाका सांग हो विशय केन्ना जाल्लो इन्सिडेंट आता? व्हीसीक आमी जेन्ना विचारले, व्हीसी म्हणपाक लागलो की हे जे केमिकल जे तेमी आन्सर दिलें की केमिकल मिसप्लेस जालें आनी दुसरी कडल्यान हाडपाक गेल्लें तें 2 म्हयन्यां पयलीं जाल्लें आनी तेणें अपॉलॉजी तेणी आपल्याक दिल्ली. आनी जेन्ना न्यूजार जेन्ना आयली तेन्ना आपल्यान फॅक्ट फायंडिंगा खातीर कमिटी बसयली, हें तेमी सांगलें. पण जाल्लें कितें इन्सिडेंट जाल्लो केन्ना? पेपर आतां म्हटला पळय ते केन्ना जाल्लो विशय? म्हणजे हो जो विशय चालू आसा हो 2 सेमेस्टर जाले चालूच आसा. ह्या पयलींच्याय सेमेस्टराक कशें जाल्लें, ह्याय सेमेस्टराक कशें जाला. बट जे मॅन्युप्युलेशन जे आसा की बाबा केमिकल हाडला किंवा बाकीच्या गोश्टी त्यो व्हीसीकय सारकी खबर ना आनी बाकीच्याय खबर ना. सो तेमी खबर ना म्हणून ही आतां फॅक्ट फायंडिंग 2 म्हयन्या नंतर बसयला. कितें फावर केलो कितें आहा? कोणाक कितें फावर केलो तुका पेपर दिवपाक तुमी म्हणटा? आतां सद्याक इन्क्वायरी बसला. आतां तेंचें जें कितें कनेक्शन आसलें तें आमकां मागीर कळटलें, पूण सद्याक आमी जो आमचो स्टँड आसा तो आमी क्लियर करता. ABVPचो गोवा स्टेट कन्व्हेनर म्हणून आसा. विनय राऊत, गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन.
ओके. आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही आज आंदोलन केल्लें की एक फिजिक्स प्रोफेसराचो गोवा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसान एकट्या प्रोफेसरान पेपर चोरले म्हणून तेजें एलिगेशन आयिल्लें. VC कडेन मेळ्ळे. VCक डिमांड केलो की त्या प्रोफेसराचें बेगीच्या बेगीन सस्पेन्शन काडचें. VCन एश्योरन्स दिलें की 48 आवर्सा भितर तेंचेर इन्क्वायरी बसतली आनी इन्क्वायरी जी बसला त्या टायम स्पॅना भितर त्या प्रोफेसराक सस्पेंड केल्लें आसा आनी ही सस्पेन्शन कॉपी तेमी आज प्रोड्यूस केल्ली आसा. आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून हें आमचें आंदोलन आज हांगा यशस्वी जाल्लें आसा. आनी अशेंच भुरग्यांच्या हिता खातीर ABVP पयलीं आसा आनी आतांय आसतली अशें हांव तुमकां आश्वासन दितां. नाव कितें तेजें प्रोफेसर? प्रोफेसराचें नांव हांव आउट करना, बट तांणी थंय सांगलां की जी आजच्यान सस्पेन्शन ऑन इफेक्ट जातली आनी टील द फर्दर प्रोसिडींग ऑफ द इन्क्वायरी जायना त्या म्हणसर ती सस्पेन्शन ऑर्डर तांकां लागतली. हें तेमी थंय डिक्लेअर केलें. कितले दीस पर्यंत केन्ना पर्यंत? 48 आवर्सा भितर हें जातलें रिपोर्ट येतलो. तितो म्हणल्यार तांकां सस्पेंड केला. एन्क्वायरी कमिटी कोण ती कितें मेन्शन केलां? इन्क्वायरी कमिटीन आमचो कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट विनय रावत आसतलो आनी बरोबर बाकीची जी कमिटी आसा ती बसतली. तेजेर फुडलें तुमकां कळयतलें. Who are the members of fact finding committee? कोण सद्याक बाकी ते कितें तें सांगूना, बट आमचो स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून GUSCचो प्रेसिडेंट आसतलो. Who will head it? Fact finding committee, who will be heading it? ते सगळे जे प्रोसिजर आसा तो वायस चान्सेलर करतलो. वायस चान्सेलर कितें आसा तें सांगतलो. तुजें नांव कितें? अक्षय दिलखुश शेट, सद्याक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो गोवा विभाग संयोजक.